पुण्यारूपी मनुष्य तुम्ही सांगा तुझं उपचार सदा दिला मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हरेक दिवी सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Argan Jesu. Hogolab Jesu. Vandan Jesu. Stuti Jesu. Harsitaun Jesu. Aradan tuka Jesu. Aradan tuka Jesu. Aradan tuka Jesu. आमचो मोगाळ स्वामी जेजू आमचो जिवंत देव मोगाळ देव शक्तिवंत देव काकुळतीचो देव दयेन भरलेलो देव ह्या उण्यांत आमकां तो पळोवनूच आसा ताजी मोगाची दिश्ट आमच्या हर एकल्याचेर आसा मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू आज आमकां कितें सांगूंक खुशी वाटता जेजू आज आमकां धैर्य दिता बुजवण दिता आमकां बरें करूंक आमकां सर वायटांतले कश्टांतले नश्टांतले पिडे शिडेंतले सुटका दिवंक राखोन आसा जेजू आमकां सांगता भिये नाकात हांव तुमचे सवे आसा धैर्य घेया म्हणटा जेजू हे देवा बापा तूं सर्गींच्या सर पडोन आमी तुका नमान करता आराधन आनी वंदन करून आमचे जिवीत तुका समर्पिता या घडी आमकांच आमी देवाक समर्पिया या घडये पर्यंत सकट म्हजो सुख संतोष बेजाराई दूख म्हज्या जिवितांतले सगळें ह्या घडये पर्यंत कितें घडलां म्हज्या आदल्या जिवितांत सगळें जेजूक समर्पिया सगळें जेजूक समर्पिया आनी गव्या गीत हे देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नामान करता देवा बापा तूं सर्गीच्या सरपडोन तुका नमन करता देवा बापा तूं सर्गीच्या सरपडोन तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने
पवित्र कीर्तनांत 4 अध्याय 3 वॉल सांगता, हे मात्र जाणान जाया, देव आपल्या भक्ता खातीर विस्मितां करता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका आयकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देव आपल्या भक्ता खातीर विस्मितां करता. आमी जावन आसा, तूं आनी आमी, हांव आनी तुमी जावन आसा देवाचे भक्त. देवाचेर बरोवसून आमी आयल्या न्ही. सबार जाणां आमी येताना मस्त खंतीन येता, जडायन येता, आमची मागणी हाडून येता. घरांत समाधान ना, घरांत भलायकी ना, समस्ये, कोर्टीची केज, रीण, आनी कितें जायते समस्ये आमी हाडून येता, जायते समस्ये हाडून येता. खंयचेय समस्ये जेजूच्या नांवाची वर्ते न्ही. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत देवाचें उतर सांगता, हांव जावन आसा सर मनशाक असो देव, म्हाका असाध्य म्हळें कितें म्हणी आसा गी म्हणून देव विचारता. हांव जावन आसा सगळ्या मनशाक असो देव, म्हाका असाध्य म्हळें कितें म्हणी आसा गी. आय एम द गॉड ऑफ ऑल ह्युमॅनिटी. इज देर एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर मी. देवा काय असाध्य म्हणून आसा गी? देवा काय असाध्य म्हणून आसा गी? कसल्यांच ना मोगाच्या भाव भयणीनो. यस गेल्या त्या वर्सा 2022 डिसेंबर 28 बाळकांचें फेस्त. त्या दिसा संजे 4 वरार एका आवयचें एक फोन आयलें क्लिनिकांत. हांव बाळान जाली मात 4-5 दीस जाल्यात. आनी ती रडोन म्हणली म्हाका वळख तिची. ती म्हणाली फादर, कोडी शेर न्हिल्ले पयसले मूड बी दिताणें. ती म्हणाली फादर हांव प्रसूत जावन 5-6 दीस जातात, भुरगें दूद पियेना, ते भुरगें दूदच पियेना, जीव धरिना. आमी दुसरें बतलेन घालून दिवचें अस्कस जावन येता. आनी धाकट्यार म्हणालो आवयचें दूद आतां गरज ताज्या वाडावळीक बारीक जावन येता. फादर मागा म्हणाली रडोन. हांवें सांगलें कांय भियेनाका, मागया. फोनार मागलें, तूंय माग हांवूय मागता. आनी मागलें त्या दिसा रातीच. आमी जेजू ह्या आवयचीं दुकान तूं पुसून काड, तुका लंच आसात दिना. त्या आवय आसल्या त्या वार्डाक सोमी हांव वस, तुजो हात त्या बालशाचेर दवर सोमी हांव जेजू. त्या बालशाच्या तोंडाक जिबेक आवयच्या दुदाची रूस लागशी कर सोमी हांव जेजू. आनी ती मागता रडोन मागतली ती. अर्गां होगलाप सोमी हांव जेजू 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 म्हणून उलो मारतली. तिका सांगलें कांय भियेनाका, जेजून ताका बरें केलां. जेजून आजच ते पियोंक सुरू करतले. आनी मोगाच्या भाव भयणीन दुसऱ्या दिसा संजे तुजे फोन आयले, फादर कालच राती भुरग्यांक पियोंक सुरू केलां, दूद पियोंक सुरू केलां आनी आजय पियेलें. ताजे उपरांत सुमार 3 म्हयन्या पयलीं हांगासर हाडून आयिल्ली. डिसेंबराच्या अखेरीक जावन जानेवारी 15-20 तारखेर डिस्चार्ज जाल्लें. त्या ल्हान बालशाक हाडून हांगासर आयल्यान, कुळूर हाडून आयल्यान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आसाद जाल्लें कितेंच ना मोगाच्या भाव भयणीनो. देव आपल्या भक्ता खातीर विस्मितां करता. तो देव आज तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत विस्मितां करता मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी पयलीं आमच्या काळजान बरोवस जाय. म्हजे समस्ये केदे व्हड जावन दीत, केदे व्हडले पर्वताचेर जावन दीत. जेजून खुशी वेल्यार सक्कट ते समस्ये परिहार जातात. खली मारेकार पिडा जावंक पुरो. जेजून खुशी वेल्यार तांचो गुण जावंक जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून पवित्र आत्म्यान बरो आमी बरो जाय. देवाक अर्गां होगलाप दी जाय, भावार्थान अर्गां दी जाय, होगलाप करी जाय, स्तुती करी जाय. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5 अध्याय 19व्या वळींत सांत पावल सांगता, पवित्र आत्म्यान तुमी बरा कीर्तनांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. सगळ्या काळजान, सगळ्या काळजान सक्क डाटाळ पयस दवन सोम्याची स्तुती करा. आनी परतून कीर्तन 100 सोवी आनी
7वी वळ सांगता कीर्तन 26 आनी 7वी वळ. हासकार सुस्कार सोडून हांव थोकून गेलो. रातीच्यो राती रोडोन रोडोन हांव म्हजें उशें भिजयता. दुकां म्हजी खाट उपयोंक लायता. आनी तेंच कीर्तन 9व्या वळीन सांगता, मुझे विनत एक सर्वेस्वरान कान दिले. सर्वेस्वर मुझे मागणे मानून घेतले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आपल्या तुझे हर एक दूख जेजू पळोवनच आसा. थोड्या वर्सां आदीं द मेसेंजर म्हणल्या एका इंग्लीश मॅगझिनांत एका भावान घाल्ले ताची एक साक्ष हांवें वाचली. दिल्लीची एक आस्पत्र, व्हडली क्रिस्तांव आस्पत्र, कॅथोलीक आस्पत्र, क्रिश्चन हॉस्पिटल. आनी त्या हॉस्पिटलांत एक तरणाटो 20 आनी 8 वर्सां एडमीट जालो. आनी ताच्या पांयाक गाय जाल्ले, गँग्रीन जाल्लें. आनी पांय बोटां सगळीं गँग्रीन वयर वयर वयताले. नर्सां सदां येवन बँडेज करतलीं. कितें जाल्यार तो गाय गूण जायना. डायबिटीस ताका आसले, हाय डायबिटीस आसले. आनी डॉक्टरान सुचन केलें, तुजो पांय सकयल एम्प्यूट करी जाय, काडी जाय, नातल्यार तें गँग्रीन वयर वयर वता आनी तुज्या जिवाकच अपाय आसा. तुजो पांय एम्प्यूट करी जाय. ताका तो म्हणालो तरणाटो, डॉक्टर खतें कर, म्हजे पांय कातरचे नाका, म्हजे पांय एम्प्यूट करचे नाका. रोडान विनाती केले. आनी थोड्या दिसा उपरांत ताका समजयलें, नर्सांनी बरें समजयलें, तुजी एक दस्खत दी, आमी तो पांय कातून काडटा. कित्याक मागीर तुजो जीवचो अपाय जाता, कित्याक तें सडोन येता. तो खंडीत बिलकुल तयार ना, खंडीत हांव सोडिना. म्हजो पांय केदींच कातरून वचो, हांव दस्खत दिना. सुमार दीस डॉक्टरांनी समजयलें, कावन्सिलर्स आयिल्ले हॉस्पिटलाची, तांणी समजयलें, नर्सांनी समजयलें, कोणें केल्यार तो तयार ना. आनी एक दीस एक क्रिस्तांव नर्स त्या भावा लागीं ताका समजोवंक गेली. ताका तो म्हणलो, ना सिस्टर, म्हज्या वती तुमी मागा, हांव बिलकुल सोडिना. तुमच्या देवा लागीं मागा. तिच्या गळ्यांत कुरीस उमकळो नासलो. तुमच्या देवा लागीं मागा. तुमच्या देवाचें एक रुपणें म्हाका दिया. आनी दुसऱ्या दिसा सिस्टरान जेजूचें एक पिंतूर ताका दिलें आनी ताच्या लागीं माग. आनी उपरांत तो दीस रात तें रजिस्टर जेजूच्या काळजाचो रडोन मागतलो, दीस आनी रात. ती नर्स एका म्हयन्याच्या रजेर गेली. आनी हो भाव मागता दीस आनी रात, दीस आनी रात, रडोन रडोन ताची दुकां भिजयता, उशें भिजयता. त्या सुम्या जेजूचे मुखामळ पळयता आनी मागता. तितलेंच त्या देवा लागीं जेजूच्या रुपणें पळोवन तो दीस आनी रात मागता. ताणें साक्ष दिल्ली. आनी उपरांत मोगाच्या भाव भयणीन रजेर गेल्ली नर्स फाटी येता. फाटी येवन ती पयले त्या वार्डाक गेल्लेंच तो पिडेस्त कसो आसा म्हणून पळोवन ती गुंडयतना त्या खाटल्यार तो मनीस ना. आनी नर्सान चिंतलें, भोवशा तो मरण पावलो जायचे, कितेंय ताका जालें जायचे, खालीच आसा. तो दिसना. नर्सान पळयलें, इशीन दिशीन पळयलें, हो मनीस दिसना. तितल्यार ते पळयता त्या टॉयलेटाक गेल्लो तो पिडेस्त सोलोन येता, फटाफटा सोलोन येता. नर्साक अजाप जालें, हाका सोलोंक जायनातलें. अळे तो पयसतान येता आनी तो लागींच आसतना म्हणाली, तूंच न्ही तो हांगासर एडमीट, हांगासर आसुल्ले. वय सिस्टर, म्हजो गाय आतां मस्त बरो जाला. तुमी ते एक रजिस्टर दिल्लें पळय, ताणें काण त्या उशा बंद आसलें काण दाखयलें. अळे हाजे लागीं हांवें मागलें, ह्या तुमच्या देवान म्हाका गूण केला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एम्प्यूट नासतना, सर्जरी नासतना हांव बरो जालो. प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया हालेलुया कीर्तन 84 चौथी ओळ सांगता तुझ्या मंदिरांत तुका अर्गां होगळप दिवचे संतोषान येतले. आज ह्या हांगासर आयले हांव देवाक अर्गां होगळप दिवं. जेजू आमच्या जिवितांतले कोडू सक्कट अनुभव काण सोडटा आमकां संतोष दिता. मोगाच्या बाबणीन धर्मदूताच्या कृत्यांत आमी वाचता 16 अध्याय 25 वळतावन तूं अर्गां होगळप दिता आसतना देवाची स्तुती करतना देवा लागीं मागता आसतना तूं सर बंद पसंतले तुका सुटका मेळटली. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. सर बंद पसंतले सर काळोखांतले सर समस्यांतले सर बेजारांतले तुका सुटका मेळटली. काळजांत तूं अर्गां होगळप स्तुती करता आसतना सांव पावलाक आनी सिलासाक धन बंदेंत घाल्लें बंदेंत ते आशिल्ले आनी राती देवाक अर्गां होगळप स्तुती करतले आनी देवाक अर्गां होगळप दिता आसतना चैनींनी तांकां बांदिल्लें. आनी कितें जालें त्या राती ताणें मागता पावल आनी सिलास मागणें करीत देवाची स्तुती करीत आशिल्ले. तक्षण बंदेसाळाची बुन्यादच हल्ली सांखली तुटोवन पडल्यो आनी तांकां सुटका लाभली. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. देवाची सकत तितली मोगाच्या बाबणीन देवाची सकत तितली जावन आसा. मागणें करता आसतना सगळे बुन्यादच हल्ली. तुजे कितें समस्या आसा सक्कट ते वेतात मोगाच्या बाबणीन. कितले मारेका तुज्या वायट सवयीचे संकले आसल्यार देव सुटोवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. इजाया प्रवादी 12वी ओळ दुसऱ्या वळींत सांगता. इजाया प्रवादी 12वी ओळ दुसऱ्या वळींत कितें सांगता आयकया. वय देव मुजें थारण हांव ताचेर विश्वास दवरतां खेदींच हांव भियेवचो ना. कित्याक सर्वेश्वर मुजें बळ आनी मुजें गायन. सर्वेश्वर मुजें बळ तोच मुजें गायन. ही इज माय स्ट्रेंथ अँड माय सॉंग. देवा लागीं मागणें करता आसतना मोगाच्या बाबणीन देव आमकां सकत दिता. देवाक अर्गां होगळप दिता आसतना देवाची स्तुती करता आसतना दैवीक सकत तुका लाभता. देवाक अर्गां होगळप दिता आसतना तूं जैतेवन जाताय. तुका देवाचें रक्षण मेळटा. तुका देव सुटका दिता. फर्स्ट देव तुका जैत दिता विक्टरी. सेकंड रक्षण दिता प्रोटेक्शन. आनी थंय तिसरें जावन आसा सुटका लिबरेशन. सर वायटांतल्या कश्टांत हांव देव तुका सुटका दिता. पवित्र कीर्तन 20 7वो अध्याय सांगता. पवित्र कीर्तन 20 7वी ओळ सांगता. थोडे झुजाच्या रथा वरवीं आनी थोडे झुजाच्या घोड्या वरवीं बळवंत पूण आमी सर्वेश्वर आमच्या देवाच्या नांवी बळवंत. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. झुजाच्या रथा वरवीं राय बळवंत. झुजाच्या तारवा वरवीं कोणाडे मिसायल्स आसात कोणाडे बॉम्ब आसात कोण ICBM आसात बळवंत म्हणटा संवसारांत सुपर पावर. त्याच वरी थोडे घोड्या वरवीं बळवंत पूण आमी सर्वेश्वर आमच्या देवाच्या नांवा वरवीं बळवंत हांव आनी तुमी. प्रेज द लॉर्ड. आनी कोण सोमयेचें नांव उलो मारता तो बळवंत. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तूं बळादीक जातलो मोगाच्या बाबणे. आमच्या हर एकल्या थंय पवित्र स्नानांत देवाक आमकां जेजूच्या कुडी आमकां कशी केला. पयस कुडी सांजे आमी जाले हांव जेजूच्या मिस्ती कुडी सांजे आमी जाले हांव पवित्र सक्रामेंत क्रिसमस सक्रामेंत आमी घेतला. आपले देवाच्या मोगान तुमी आसता आसतना देवाची स्तुती करता आसतना देवा लागीं मागता आसतना देवा लागीं एकवटान आसतना तूं आनी हांव जेजूच्या नांवान बळादीक जाता. दैवीक बळान भरता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
हालेलुया. कितले वटी आमकां हें बळ गुत्तू ना मोगाच्या भाव भयणीनो. असलें दैवीक बळ मुझे ते तुमचे ते आसा म्हणून आमी नेणाव मोगाच्या भाव भयणीनो. असलें दैवीक सकत तुमचे लागीं आसा. तुमच्या लागीं आसा तें बळ, दैवीक बळ. केदाळा तूं सगळ्या काळजान मागताय, भरोशान मागताय, देवाची स्तुती करताय, देवाच्या मोगात उल्हास पावताय, देवाचे नांव उलो मारताय, देवात भरोसो दवरताय. ते जाळा हें बळ तुका बगूंक मेळ. तुजे भितर आसचें तें बळ तुज्या भितर आसचें. दैवीक सकत देवाची बळ तुका कळीत जाता. रानांत एक दीस एक शिव रानांत चलोवन वेता तें शिव पळयता एक बकऱ्यांचो हिंड. आनी त्या बकऱ्यान सांगता त्या हिंडांत आसा आनेक शिव. आनी हें रानाचें शिव पळयता तें शिव बकऱ्या मदें आसा आनी बकऱ्या मरींच करता. आनी हें शिव त्या शिवा लागीं गेलें आनी म्हणालें, तूं एक शिव जावन ह्या बकऱ्या मरी तूं कितें करताय? ताका तें शिव म्हणालें, तें लांतावन बकऱ्या वट्टू जालें, सांगाता वडलें. तें शिव म्हणालें, हांव शिव न्हय, हांव एक बकरो, आमी हांच्या बरी एक बकरो, हांव शिव न्हय. त्या जाळ्या ह्या रानाच्या शिवान त्या शिवाक आपोवन व्हेलें आनी एका थळ्या लागीं ताका वयर तावन पळोवंक सांगलें, त्या थळ्याक पळय. आनी त्या थळ्यांत पळयतना ह्या शिवाक ताचें रुपणें ताणें पळयलें, शिवाचें रुपणें पळयलें. आनी तें शिव म्हणालें, वय हांव बकरो न्हय, हांव तुज्या बरी एक शिव, तुज्या बरी एक बळादीक शिव. आनी त्या शिवान व्हडलें गर्जनें केलें. ताच्या भितरली सकत ताका कळ्ळी आनी शिवा सांगता थंय गेलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. असली सकत आमच्या भितर आसा मोगाच्या बाबणी. आमी नेणाव, थोडी भियेता, कंगाल जाता. आमचो देव आमच्या सांगात आसा. आमच्या देवाच्या लगे एकवटो नासल्यार खंडी जावन देव तुका असली सकत दिता की सक्क तुजे मागणें देव आयकता आनी ताज्या कृपेन ताज्या दैवीक बळान तुका भरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. असली बदलावण आज आमचे थंय जायचे. असलें ट्रान्सफॉर्मेशन. हांव वचकत न्हय, हांव बळादीक, देवाच्या नांवान हांव बळादीक. ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हजो देव बळादीक, म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा. म्हज्या देवाक कसलेंच आसात दिना. म्हजो देव म्हाका मागिल्लें दिता. म्हज्या देवाक हांव वर्गान दिता. देवाची स्तुती केल्यार देव म्हाका कितेंच उणें पडोवन दिना. थंय पवित्र आत्म्यान भरता. हले बदलावण आमचें तें हर एकलें तें जायच्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक केदाळा आमी देवा लागीं मागता, देवाची स्तुती करता, देवा थंय एक जाता. ते जाळा आमच्या मागणें बळादीक जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवाक अर्गां होगलाप दिवची, देवाची स्तुती करची. देवाची स्तुती करतना अर्गां दितना होगलाप दित आसतना कितें जाता? आमचें मागणें बळादीक जाता. पॉवरफूल प्रेयर. अर्गां होगलाप दिवन देवाची स्तुती करचें, गितां गावची, गायनां गावची. एक बळादीक मागणेंच तें जावन आसा. मागणें जावन आसा. दुसरें जावन आसा त्या मागण्यांचें लक्षण, इट इज ए मोर एग्रेसिव्ह प्रेयर. अर्गां होगलाप स्तुती दिवचें हे पॉवरफूल प्रेयर. दुसरें जावन आसा एग्रेसिव्ह प्रेयर म्हळ्यार आक्रमणशारी मागणी. तूं अर्गां होगलाप स्तुती करता आसतना कलेंच वायट तुजे लागीं येवचें ना, कलेंच तुका बदक करचें ना. कित्याक तुज्या मागण्या वरवीं सक्कड वायट खोटेपण स्पिरीट सक्कड पळापळ घेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्याच परी आमी अर्गां होगलाप देवाची स्तुती करता आसतना, देवाची गायनां गायता आसतना, कीर्तन गायता आसतना, कीर्तनां वाचता आसतना, देवाचें उतर वाचता आसतना इट बिकम्स ए हिलिंग प्रेयर. गुण करचे मागणें तें जाता. आमी देवाक अर्गां गायता आसतना, देवाचें पुतर वाचता आसतना, कीर्तन गायतना, देवाची स्तुती भावता आसतना तूं गुण जातलय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सर बंद पासून तुका सुटकी मेळटली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर देवा थंय आमी विश्वासान मागया. देवा थंय एकवटान आमी मागया. पवित्र कीर्तन 30 आणि 7 चवथी वळ सांगता, सर्वेस्वरा देवा थंय उल्हास पाव आनी सर्वेस्वर देव तुज्या काळजाचे अत्र एक तुका दितलो. डिलायट युअरसेल्फ इन द लव ऑफ गॉड अँड गॉड विल ग्रांट यू
all your heart's desires. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तर मगाच्या बाबणीनं देव आमकां जैत दिता, देव आमकां प्रोटेक्शन रक्षण दिता, देव आमकां सर कश्टांतले, नश्टांतले, पिडे शिडेंतले, एकसूरपणांतले, वायट सवयांतले सुटका दिता, आमकां रक्षण दिता. आमी ताजे लागीं एकवटान आसत जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आतां उबी रावया आनी गावया गीत. जेजू ये जेजू म्हज्या काळजांत ये जेजू, ये जेजू म्हज्या काळजांत तूं ये जेजू. काळजान म्हज्या ये, जिणेन म्हज्या ये, घरान म्हज्या ये, कुटुंबान म्हज्या ये जेजू. आजच तूं ये. तुज्या विणे काळजान संतोष ना. तूं नासतना म्हाका वाट कळना. तूंच म्हज्या जिणेचो उजवाड सोम्या. चलय म्हाका तुज्या मोगान धन्या. ये जेजू ये तू ये जेजू ये तू ये जेजू. सगळ्या जेजू कापया. जेजूच्या घरात तुझ्या लाईफ जीवन कापया, तुझ्या कुटुंबा कापया. जेजू येता. ये जेजू ये जेजू ये तू ये जेजू ये जेजू ये तू ये म्हणया. ये जेजू ये जेजू ये तू ये जेजू ये तू ये. काळजान म्हज्या ये, जिणेन म्हज्या ये म्हणा. काळजान म्हज्या ये, जिणेन म्हज्या ये, घरान म्हज्या ये, कुटुंबान म्हज्या ये, घरान म्हज्या ये, कुटुंबान म्हज्या ये जेजू आजच तूं ये जेजू आजच तूं ये जेजू जेजू तूं ये जेजू तूं ये जेजू तूं जेजू तुजे विणे काळजान संतसना. तू नासतना म्हाका वाट कळना. तुजे विणे काळजान संतसना. तू नासतना म्हाका वाट कळना. तुमचो म्हज्या जिणेचो उजवाड सोम्या. तुमचो म्हज्या जिणेचो उजवाड सोम्या. चलय म्हाका तुज्या मोगान धन्या. चलय म्हाका तुज्या मोगान धन्या. ये जेजू ये जेजू ये म्हणा. ये जेजू ये जेजू ये जेजू आजच तूं ये जेजू आजच तूं ये जेजू तूं ये जेजू तूं ये जेजू तूं ये तूं ये जेजू तूं ये जेजू म्हणा. ये जेजू तूं ये जेजू तूं ये जेजू तूं ये. काळजान म्हज्या ये, नवनेन म्हज्या ये म्हणा. काळजान म्हज्या ये, जिणेन म्हज्या ये, घरान म्हज्या ये,
खोटमान मुजाये गरान मुजाये कुर्बान मुजाये ये जेजू आज जेजू आज स्तुये हालेलुया 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 Yes, the Father, what a yes, thank you, yes, Jesus, thank you, Jesus, praise the Lord, yes, Jesus, yes, Jesus, yes, Jesus, yes, Jesus, yes, Jesus, yes, yes, Samiyan Jesus, मुझे कर मुझे जीने दे, Samiyan Jesus, मुझे जीने दे, Samiyan Jesus, सर मुझे जीने दे, yes, Jesus, yes, Jesus, yes, Jesus, touch का दिए Samiyan, yes, Jesus, yes, Jesus, yes. जोआंची सुवार्ता 8वा अध्याय 2 ते 12 दुसऱ्या दिसा सकाळी भोवपंथ्यार तो परत्यान देवळाक आयलो. लोकांसोबत जमो ताच्या भोंवतणी एकठांय जाताच बसून तांकां शिकोवंक लागलो. तोळ प्रद्वारा दातानान धरलेल्या एका स्त्रियेक शास्त्री आनी फरिजेव ताचे शिष्यान आयले. जम्यामध्ये तिका उबी करून ते म्हणा लागले, मेस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करणी दातानांच सांपडली. तसल्या स्त्रिये पत्रावन जिवेशी मारी जाय म्हणून मोइजेनीचो नियमशास्त्री फरमायला. या विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजू शिरकान गावून ताचेर गुन्यांव माणसो तांच्या सवालाचो इराद आसलो. पूण जेजू सकला बागोवन आपले बोटान धरणीर बरो विचार पडलो. आनी ते उबे रावन सवाल करीत आशिल्ले. देखून तो नीट उबे रावन तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो फातक नातलेलो तिका पयलें फातर मारूं. उपरांत तो परत्यान बागोवन धरणीर बरोवंक लागलो. हें आयकोन ते एका फाटल्यान एकलो मालगाड्याच्या निमाणा पर्यंत तांचे निखळ्ळे. उबी आसलेल्या स्त्रिये सांगता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबे रावन तिजे लागीं म्हणालो, बाये, सक्कडी खंय गेले? कोणें तुका गुन्यांवकान केली? ना धन्या म्हणाली. जेजून तिका म्हळें, आमी तुजेर गुन्यांव मांडिना, वास आनी मुखार पातक करिनाका. देखून बसया. प्रद्वारी स्त्री प्रद्वारा दातानांच फारिजेव आनी शास्त्री तिका फातरावन हाडून येतात. आनी ती अबल स्त्री त्या लोकांचो वेडो फातर मारून येता आसतना धांवडावन येता आसतना ती एक सुरीस ती धांवता धांवता धांवता. जिजस म्हणल्या एका इंग्लीश फिल्मांत थोड्या वर्सां आदी हें दृश्य हांवें पळयल्लें. त्या दृश्यांत ती स्त्री आपलो जीव वाचोवच्या खातीर धांवता 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 पडता उडता परतून धांवता धांवता धांवता. कोणी म्हाका राखतलो आसा गी, कोणी म्हाका रक्षण दितलो आसा गी ह्या स्थितींत. जालें मुजें, आज मुजें जालें म्हूण चिंतून दर्शन धांवता धांवता कोणूच तिका दिसना. निमाण तिका दिसता थंयसर पयस बसून आसलो जेजू दोवें दगलेर घालून लांब केसांचो स्वामी जेजू थंय बसून आसचो तिका दिसता. आनी ती स्त्री त्या फिल्मान पळयता हांवें पळयलें, ती शिंदांवची स्त्री त्या सोम्या जेजू बसयल्लें पळयतलीच तिजे थंय बरवसो उदेता. आपले तो मनीस दगलो घाल्लो, खंडीत म्हाका हे बाग्यान मनीस आयज दी, ताजे लागीं गेल्यार खंडीत जावन म्हाका तो रक्षण दितलो राखतलो हांचे कडल्यान ह्या पात्रांत जावन ह्या लोकांत जावन राखतलो म्हणून ती स्त्री जेजू कशी धांवता 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 तिजे मेटान त्या फिल्मान दाखयता धांवता धांवता जेजूक मेळोंक एक 15-20 फीट आसतना ती स्त्री दांटोन पुरासण्यान दांटोन बडल करून पडटा. आनी जेजू थंयच्यान शिकोवन आसलो जेजू पळयता त्या स्त्रियेक पडोन आसा, धुळीन पडोन आसा, गांठी पुरा तिच्या रक्तान बुडल्यात, हात पाय पुरा हात रगत येता. आनी ते फारीजेव फातरान धांवडोन येता आसतना जेजू उठता आनी मेटांक हाडून त्या फातकी स्त्रिये लागीं तो येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. आज मगाच्या बाबणीनं आज तर आम्ही फटताव, आम्ही फटल्या जाऊन पुरो या संसारातल्या खोटापणात वाईट आतावन आमकां रेवड गल्ल्यात वस्तू तावन जावंक पुरो म्हणजे समस्यावर मी म्हणजे काळोखावर मी आज आम्ही जेजूच्या पांय आयला. आज जेजू तुमच्या लागीं येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुका उकलूंक तो येता, तुझे समस्या परिहार करूंक तो येता, तुझ्या घरात समाधान दिवंक येता, तुका गुण करूंक येता, तुझ्या कुटुंबात समाधान नाही पिडेस्त आसा, समस्यावर समस्या येतात, काळोख आसा, आज जेजू तुझे लागीं धांवन येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेजू दिश्ट या घडये तुमचेर आसा मगाच्या भावनेन. आणि जेजू थंयच्या मलगड्यात शस्त्री फारीजेव जेजूक सावलां घालतात. जेजू थंय दिमिगां बरयता, बसून बरयता, तांची पातकां बरयता. ते वाचले ते मलगडे थटक जाता. जेजू सांगता तुमचे लागीं फातक नातल्लो, तिका पयलो फातर मारून दी. तक्षण फाटल्या पांयान एक एकलेस पळापळ घेतात, उरता ती स्त्री एकली मात. आनी जेजू तिजे लागीं सरता. स्त्री बाये कोणें लागीं कोणें म्हणी तुका कितें केलें गी? ना दनिया वॉस आनी फातर कर नाका. ना दनिया ती म्हणाली नो माय लॉर्ड. जेजूक तिणें स्वीकार केलें. जेजूक तिका तिणें जेजूक थांवन सुटका तिका मेळ्ळी. तिच्या जिवितांत उजवाड मेळ्ळो, तिच्या जिवितांतलो काळो पयस गेलो, तिच्या जिवितांत पयस गेलो. जेजू तिका मेळ्ळो. त्या देखून यू आर माय लॉर्ड फ्रॉम टुडे दीस मोमेंट. ह्या घडयेंत हांव तूं म्हजो स्वामी, तूं म्हजो धनी, तूं म्हणजे सर्वस, तूं म्हणजे सडवण. आज मोगाच्या भावानं बहिणीनं तुम्ही आज या मागण्यात हांव पळयत आसतना तुम्ही आज सांगत जाय ना सोम्या तूं जावन आसा आज तान म्हजो धनी, म्हजो सडवणदार, म्हजो सर्वस, तूं जावन आसा म्हजो इम्मानुएल. तुका म्हजें जिवीत समर्पिता म्हणून आमी सांगत जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. होय पुस्तकांत जायतीं गणितां आसात मोगाच्या भाव भयणीनो. येदाळ आमचे फातक आमी रडटा, जेजू सक्ती येता. जेजू आमकां नवें जिवीत दिवंक शकता. आमच्या जिणेंतलो काळोख तो पयस जाणूंक शकता. कितलीशीं गणितां पयस पुस्तकांत आसात मोगाच्या भाव भयणीनो. देव आमच्या जिवितांतलो उजवाड धांवडायता, आमकां काळोख धांवडायता आनी उजवाड दिता. आमच्या जिणेंतलो मारेकार काळोख जावंक पुरो म्हज्या वायट सवयेचो, जावंक पुरो म्हज्या पिडे शिडेचो काळोख, जावंक पुरो कुटुंब असमाधानाचो काळोख, खंयचोय काळोख जावंक पुरो जेजू आमच्या जिवितांतलो काळोख धांवडावन आमच्या म्हज्या तुमच्या जिवितांत उजवाड फंकयता. पयस पुस्तकांत पळयता हांव 30 आनी 8 वर्सां जावन 38 वर्सां जावन बेतसायदा तळ्या लागीं एक पिडेस्त न्हिदोन आसता. ताजें म्हणलें ताका कोणूच ना. आनी त्या बेतसायदा थळ्यांत ते तांच्या एक बडवो येवन उदक घालयतना कोण पयलें देंवता तो गुण जाता. ही जावन आसा, जावन आसली पॉप्युलर बिलीफ म्हणटात. म्हळ्यार सगळ्यांक एक बरवस त्या देखून जायते पिडेस्त थंयसर येताले. त्या मंटपान 5 मंटप आसले, त्या 5 मंटपांनी पिडेस्तांक हाडून न्हिदयतली. ताजे घरचीं कुटुंबाची वा इश्ट सैरीं हाडटलीं, तांच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक सैऱ्यांक कोण हाडटलीं आनी तांकां उदक घालयतना देंवयतलीं, गुण जातलीं. पूण हो पिडेस्त एक सुरो कोणूच ना. 30 आनी 8 वर्सां जावन त्या गतीर न्हिदोन आसलो आनी ताणें लास्ट बरवसो होगडायलो आनी म्हजें जालें आनी म्हाका कोणूच ना अशें म्हणून निराशी भोगनान आसतना, काळोखांत आसतना जेजू ताज्या जिणेंत प्रवेश जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. असल्या त्या कश्टाच्या सन्निधान जेजू प्रवेश जाता. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या जिणेंत मोगाच्या भावने समस्ये उद येत आसतना, आमच्या जिणेंत सलवाणी वयर सलवाणी येत आसतना, दुखां वयर दुखां हाडटा आसतना जेजू आमच्या जिवितांत प्रवेश जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी जेजू ताका विचारता तूं गुण जावंक बरें आसा गी, मना गी. तो सांगता सोम्या म्हाका ह्या उदकांत उदक घालयतना देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूच ना, म्हजो म्हणलो कोणूच ना. आनी ताका जेजू ताका सांगता तूं भियेनाका, तुका हांव आसा. प्रेज द लॉर्ड. आज जेजू तुमकां हर एकल्या म्हज्या भाव भयणीन हांगा हजर आसल्या हर एकल्यान आज जेजू आज तुमकां सांगता, म्हाका सांगता तुका हांव आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुका हांव आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव एका पिरगजींत आसलो, पयशिल्ल्या पिरगज, आतां उडपी पिरगजींत आसा ती देसिजींत आहा ती पिरगज. आनी एक दीस
एक स्त्री धावून आयली तरणाटी सोडायला तिंदांनी पुरो आशिल्ली. ती म्हणाली, फादर म्हजो न्हवरो देदेस्पार जाला, दर्याक उडोवंक गेला. ताका एक तुमी बूज सांगा फादर. कित्याक म्हळ्यार रिणा वयर रीण आसा. ताजे इश्ट पुरो फरकी इश्ट हर एका लढायन झगड्यान पुरो आसा. आनी आज देदेस्पार जाला. कितल्या जाणांनी रीण दिल्लें फाटी करून केज वयर केज आसात. घट्ट पियेता फादर. आतां देदेस्पार जावन दर्या उडोवंक गेला. ताणें कांय भियेनाका. ताका आपण हाडा. गुरकार 7-8 जाण गेले. ताका आपण हाडून येयले. तांबडो 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 जाल्लो. घट्ट तरणाटो जिवासो. घट्ट जावन तांबडो तांबडो जाल्लो. देदेस्पार जाल्लो. देदेस्पार जाल्लो. म्हज्या कुडाक ताका आपण हाडलें. आनी तो म्हणालो, फादर आनी म्हाका कित्याक आपण हाडला? म्हाका आनी ह्या जिवितांत आशा ना. म्हाका मरोंक सोडा. ताका सांगलें, म्हज्या कुडांत कुरीस आशिल्लो जेजूक दाखोवन सांगलें, अळे तुका ताणी हाडलो न्ही, ते तुका दोळ्यांक मात दिसतात. तुका हाडलो ह्या कुर्सायल्ल्या जेजून. पळय त्या कुर्साच्या जेजून ताणें तुका आपण हाडला. कुर्साचे दिश्ट घाल. पळय म्हळें. पळयलो. तो जेजू कितें सांगता तुका. तो जेजू तुका कितें सांगता. इजाया प्रवाची उतरां ताका सांगली. इजाया प्रवाच्या ग्रंथांत 40 उपरांत 40 1, 2, 3 पर्यंत देव सांगता, तूं म्हाका मोलादीक जावन आसाय. यू आर प्रेशियस टू मी. आय लव यू. आय प्रोटेक्ट यू. म्हज्या उजव्या हातान तुका उखलता. प्रेज द लॉर्ड. ता सांगलें, वल्ली ताजें नांव भियेनाका. अळे जेजू तुका सांगता, तूं ताका मोलादीक जावन आसाय खंय. हांवें पुरा वायट आदारलें फादर. पुरा वायट सांगून कांय भियेनाका. देव तुका राखता. जेजू तुका सांगता. जेजून तुका हाडलां. आनी तो म्हणालो, जायत फादर. म्हणजे लागीं मागा फाडून म्हणालो. हांवें सांगलें, तुवें काय रेतेरी धाडटा हांव. परवा आयतार तां रेतेरी वचो जाय. आनी त्या दिसा ताणें निश्चय केलो. ताच्या पत्नीक सांगलें आनी एका वाड्याच्या गुरकाराक सांगलें, तुवें रेतेरेक हाका आपोवन व्हरा. आनी रेतेरेक वेता म्हणून डिसायड केल्लेंच. जायत फादर खंयच्या घडी ताणें जायत म्हणून ओप्पलो. त्याच दिसा कोणेंय ताजें रीण व्हेल्लें ताका कितें बदलावण जावन रिणाचे पयशे हाडून दिले ताका. ताजी पत्नी म्हणाली, फादर खंयच्या घडये तो ओप्पलो रेतेरी वेता म्हणून एकल्यान रीण फाटीं दिलें. ताका सांगलें, देवान तुज्या जिवितान बरें करून सुरू केलां आनी देव फाटीं काडिना. सकट रीण फाटीं मेळटलें मोगाच्या भाव भयणीन. आनी रेतेरी गेलो. तो रेतेरी गेल्ल्या वेळार लोकांनी आमच्या गोत्तान तुमकां लोकांनी पदऱ्या कामाक गी ताका गी धाडचें रेतेरीक. तो गी बरो जावचो. ताका काल्या रेतेरी धाडला. ताका तो गी बरो जावचो अशें लोकांनी गोत्तान तुमकां. पूण आनेका वयल्या हप्त्यान मोगाच्या भाव भयणीन म्हज्या बागला कडेन आयलीं. ती ऑफिसाक आयलीं दोगांय. तेजे मुखामळ पर जळटात. तांबडो देदेस्पार आशिल्लो पर जळटा. थोमयेच्या मुखामळाचेर दिश्ट घाल. तुजें मुखामळ पर जळटलें. मुखामळ पर जळटा. हांवें सांगलें, बाली हांगासर या पिरगजेन धरयेका शुक्रार आराधना ताका तूं ये. निमाणें बसतलो जावटी मिसाक येयल्यार मुखार बसलो. ताज्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणीन रीण सक्कट ताका फाटीं दिलें. बरें ताका पिवणें सोडलें. वायट संवय सोडली. सक्कट बरो जालो. आनी ताज्या उपरांत आज परगांवांत आसा. व्हडलें घर बांदलां काजराच्या तांच्या पत्नीच्या रुपयोत्सवाक म्हाका आपयल्लें आनी हांव गेल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 त्याच परी त्या आमी पळयल्या मोगाच्या बाबणे 30 आनी 8 वर्सां त्या पिडेस ताजेजून गुण केले. त्याच परी जाकेयस ताजे लागीं पयशे आसलो, दूड आशिल्ले, भांगर आशिल्ले, सक्कड आशिल्लें, समाधान नाशिल्लें. मतीक समाधान नाशिल्लें, कांतोणी आशिल्ली. आनी जेजू त्या दिसा पाशार जाता आसतना हो मोठो जाकेयस पळोवंक त्या रुखाक सोडटा. जेजूची मोगाची दिश ताजेर येता. जाकेयस सगळा देव आज तुमगेर म्हाका रावो जाय. आनी जेजू ताच्या घरा येता आनी थंयसर सांगता जेजू लागीं जे आज तुज्या घरा सलवासांव आयलें. आज तुज्या घरा बचाव येयली. कित्याक तुज्या काळजांतान म्हाका तुवें उलो मारलय. तुवें बरो जावन निचाव केलोय. आवळे तुज्या घरा बचाव आयल्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. समार्यागान स्त्री मोगाच्या भाव भयणीन संतोषनातली पत्की स्त्री. समार्यागान म्हळ्यार तांचे कील जातीची स्त्री. जुदे तांचे लागीं उलयनाशिल्ले.
सगळ्या समाजच्या दृष्टीने लोकांच्या दृष्टीने पातकी स्त्री दनपारा वताभराक ती उदा करून गायल्ली आणि जेजू थंयसर त्या बांयच्या काट्यार तिका बचाव करून राखोन आसा. त्या वता कर्कट्या वताक ती येता, जेजू तिका राखोन आसा आणि जेजू तिच्या लागी उलयताना तिका क्रमेण कळटा वो सामान्य मनीस नाही, वो जावन आसा सोडवणदार जेजू आणि सक्क तिची जिणी बदलिता, तिच्या जिणेंतलो काळोख पयस जाता, उजवाड तिका लाभता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कशें मग 30 आणि 8 वर्सां त्या पिडेस्त त्याच्या जिणेंत काळोख आसलो, बसोन त्याच्या जिवितांत उजवाड लाभलो. जाकेसाच्या जिणेंत काळोख आसलो, काळोख जेजू स्वीकार करतस जेजून त्याच्या जिवितांत उजवाड दिलो. सामार्या गस्ती तिची जिणी काळोखाची जावन बदलली. खंतीन ती आसली, रुदान ती आसली, एकसुरी ती आसली. आज त्या जिणेंत काळोख जेजून धांवडयलो, तिच्या जिणेंत जेजून उजवाड फांकयलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तोच जेजू म्हज्यान तुमच्या जिणेंत उजवाड फांकयता, ताका आमचें समर्पण करया. चड आनी चड जेजू तुमचो म्हाका जाय, चड आनी चड जेजू तुजो मोग म्हाका जाय, चड आनी चड जेजू तुजी कृपा म्हाका जाय, तुजो आदार म्हाका जाय, तुजी काकूळट म्हाका जाय. समयान जेजू तुमचो म्हाका जाय. जेरमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत 17वा अध्याय 5 आणि 6 वळ कितें सांगता? कोण मनीस मनशांचेर भरवसो दवरता, आपल्या सत्तेचेर भरवसो दवरता, तो मनीस सुकोन गेल्ल्या रुखा बरी, मरुभुमींतल्या झडकुटा बरी, मरुभुमींतल्या झडकुटा बरी शिरा पडलेलो म्हणून देवाचे उतर सांगता. जेरमिया प्रवादी हांगासर आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. कोण आपल्या सत्तेचेर बरवस्तो दवरता, कोण सर्वे जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता, ताचे जिवीत मरुभुमींतल्या झिलकुटा बरी इशीन मरोंक न्ही तशी पाशा जावन आमच्या साबार कुटुंबां हांव जाणा मोगाच्या भावा भयणीनो. पयशे आसात, आस्त आसा, बदीक आसा, घरां आसात, कितले आसा, भांगर आसा. फादर आय हॅव गॉट एकलो म्हणटालो म्हणजे कडेन, फादर आय हॅव गॉट मनी. अमेरिकाचो एक मनीस आयिल्लो म्हणटालो, आय हॅव गॉट डॉलर्स फादर, नो फियर बट आय हॅव नो पीस, नो पीस. सक्कड वस्तू आमच्या कडेन आसात, घरा 3-4 खारां आसात, पूण समाधान ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पूण तेंचो जेरमिया प्रवादी 17व्या अध्यायान 7 आणि 8 वळ सांगता, जो मनीस सर्वेस्पराचेर फात येता, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर पावयलेल्या रुखा सारको, गरमी येता ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पारकी. 5वी परतून कितांनी तेंच सांगता, कोण देवाचेर भरवसो दवरता, तो वळच्या न्हंयच्या देगे लागीं त्या आसल्या त्या झाडा बरी. ताची फळां निरंतर उदकां आसरो घेतात. कोण देवाचेर भरवसो दवरता, ताचें जिवीत अशेंच जातलें, संतोष बरी जातलें, कृपे बरी जातलें. उबी रावया. तुझो मोग म्हाका चड आनी चड, तुजी काकूळ जाय म्हाका चड आनी चड, काकूळ जाय म्हाका चड आनी चड, तुजी काकूळ जाय म्हाका.
Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. The power of the word of God cleanses and heals you daily upon you all this. Thank you, Jesus. The power of the word of God cleanses and heals you, benefits you, bless them. Bless them and fill them with the Holy Spirit. Fill them with the Holy Spirit, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. ora sacramenta sastangaman koroya urvilatya rupa podla mavyo riti adarya Salvon vicha askat vishwang pavartache bordivya dashe papa dashe putra urlasani stutiza Samasami navarta. Amen. प्रार्थना ये देवा विचे सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टांचा उडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचं फळ जदांच आमचे ते आम्ही बघा सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तर आम्ही मान करून आमकां दयेन फाव कर जो जेता आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Amen.